आयच्या दिसाचो नोवेनाचो विशय जावन आसा दोर भावार्थ्याक जेजूचे बरे खबरेचो परगोटणार जावन भाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. आमच्या जिवितांत कश्ट आनी त्रास येतलेच. सगळ्या सांतांच्या जिवितांत तांकां कश्टाक फुडो कोचचो पडटा. सगळ्याच्या जिवितांत कुरीस आसताच. कोणाच्या जिवितांत कुरीस ना अशें म्हणूंक जायना. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू अवघड परिस्थितीक कशे भाशेन फुडो कोचचो हाचेर लक्ष घालता. कश्टां आनी दुमाळ्याच्या वेळार थीर जावंक जेजू आमकां दर एकल्याक उलो मारता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा एका बऱ्या क्रिस्ती कुटुंबाचो वांगडी. जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोट करूंक तो वावुरलो. भाग्योंत फ्रांसीस आपल्या जिवितांत प्रवचनांत आनी कोन्यांतल्यान तो जेजूचो गोवाय जालो. देवाचें रास ह्या संवसारांत बांदूंक हाडूंक तो वावुरलो. आमकां जिवीत बदलपाची ही घोडी आयज फाल्यांक रावचें न्हय. आमकां सगल्यांक देवान मोगान विंचून काडल्यांत ताची भुरगीं जावंक आनी भाग्यवंत आनी खोटावीन जावंक हो संदेश आमकां सांत पावल एफेसकारांक बरयलेले चिटींत 24:1 मेळटा. ही वाट चलतना पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा, आमचे भोंवतणी इतल्या मनशांची गवायकी आमकां पोत्तून हो आमचो शेवट जोडूंक ओडटा. ह्या गोवाया मदें आसूं येत आमच्यो आवयो, आमच्यो शामाय आनी आमची मोगाची. तर भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या विणवणेन आमी सदांच जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोट करूंक आमी वावरुया. Today, we shall reflect on the lives of Saint Andrew Duclong and companions. Vietnam received its baptism in Christian faith through the Portuguese. The first permanent mission was opened at Da Nang in 1615 by Jesuit missionaries who ministered to the Japanese Catholics hunted out of Japan. The French and the Spanish gradually followed. Severe persecution raged from time to time, all missionaries being banned and the rulers attempting to wipe off every trace of Christianity by way of getting the converts to apostatize by trampling on the crucifix. Between 100,000 to 300,000 were subjected to various kinds of hardship and fatal torture. The last to be martyred numbered 17 laypersons, which included a 9-year-old lad. That very year, that is, in 1862, a treaty with France guaranteed बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसा. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें आयज हें पयलें नवें.
खरें म्हळ्यार आयज आमी सगळीं बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी येवंक आशेतालीं. पूण आमी जाणा आयची परिस्थिती मातशी वेगळी, आनी देखून घरांतूच रावन आयज आमी ह्या नोवेनांनी वांटो घेतल्या. आयच्या नोवेनाचो विशय बागयोन फ्रांसीस शावेरान भावार्थ्यांक बरी खबर परगटली. आमी ताची देख घेवन बरे खबरेचे परगटणार जावया. पूण जायते पावटी घडये आमी चुकल्या. ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आमी मेहनत करूंक ना. देवाची काकुती कुलो मारुया. सगळीं दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो उडोपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. जण एकल्यान आपले मागणे ह्या मिसांतल्यान बापाक उबारचें. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो कोत्ताय तें आत्मीक वखद उदीक आमकां लाभच्याक खोतखोती तोंत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमची मागणी आयकून घे. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवांवान नदर मारली आनी एक धोवें खूब म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाचो पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगाराचो मुकुट आनी हातांत दारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलोलो ताका म्हणलें, तुजो विळो लाय आनी लूं, कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली.
तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसलेच दारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनीक एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विळो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाखवेळीच्यो दाखो कातोर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाखवेळीचो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाण्यांत गायलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेस्पोर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगू, उल्हासून सगलो संवसार. खूब बोला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटून आनंद भरयत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटून कुशाल भरयत. जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची, सगली नीत संवसाराची. पोरजाची कोरच्याक जोडटी, परमेस्पोर होबळे येता. जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. उद्काराक सगलीं उबी रावया. मोरोपोरयान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयलें म्हूण सांगतल्याक जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातोर उरचो ना. तसले दीस येतले, तें सारकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावं चोत्रायेन रावात.
तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकोशात तेन्ना आयकूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राज उप्रासतलें. हांगा थंय व्हडली भुंयकाप जातली, वोशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, जेजूची बरी खबर बाबार्थ्यांक परगटून भाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. साद्या उतरांनी आयचो विशय जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक सांग आनी जेजूचो गोवाय जा. आमी सैमान बरें तें दुसऱ्यांक सांगता. बरें जेवण खंय मेळटा आमी रोखडीं सांगता, थिंग वच, थिंग बरें जेवण मेळटा. काजार आहा म्हणटा, बरो ड्रेस कोण शिंवता, बरें हॉल खंयचें, आमी दुसऱ्यांक सांगता, थिंगा वच, तें बरें. दुयेंत जालो म्हणटा हांव, दोतोर जावो, आमी सांगता बाबा थिंग वच, तो दोतोर बरो, तें हॉस्पिटल बरें. भुरग्याक इस्कॉलाक घालूंक खंयचें इस्कॉल बरें, हें इस्कॉल बरें. म्हणजे जें कितें बरें आसा तें आमी रोखडें दुसऱ्यांक सांगता आनी सांगूंक जाय. पूण सगळें बरें सांगनात. थोडीं वांकडेंय सांगतात, थोडे फेक न्यूजूय दितात. पूण आयज देव आमकां आपलें उतर परगटूंक आपयता. जेजू म्हजो मोग कोत्ता फॉर द गुड न्यूज. पूण हांवें दुस्मानाचो मोग करूंक जाय. आवय, दुस्माना मोग करूंक जाय हो मातसो लिटल तितलो बरो न्हू. जेजू म्हाका बक्षिता, गुड न्यूज फादर. पूण हांवें म्हज्या शेजाऱ्याक दुस्मानांक बोगसूंक जाय. आवय, शेजाऱ्यांक बोगसूंक जाय तितलो बरो न्हू न्यूज हो. माग आनी तुका मेळटलें, गुड न्यूज. जेजू मागता तें दिता. पूण दुस्माना खातीरूय तुवें मागोंक जाय. मातशी आडकोड फादर. जेजू म्हजे खातीर खुर्सार मेलो आनी हांवेंय म्हजो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करचो. तितलो बरो गुड न्यूज न्हू हो. हांवें खुरीस व्हरोंक जाय. आनी आयज आमकां देव हें सगळें परगटूंक आपयता.
देर इज नो बॅड न्यूज. सगळी बरी खबरी. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान ती परगटली. हें देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. काल एकली भयण म्हाका म्हणटाली, फादर, बायबल गायड्स मी एवरी डे. देवाचें उतर दर दिसा म्हाका वाट दाखयता. देवाच्या उतरार बांदलोलें गोर गोठुत्ता. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. आनी जेजू म्हणटलो, सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात. आमचो पाप साहेब म्हणटा, हांवें पवित्र स्नान घेतलें, हांवें जेजूचें उतर परगटूंकूच जाय. हो बरो क्रिस्तांव. पूण हांवें पवित्र स्नान घेतलां आनी हांव तर जेजूची बरी खबर परगटना. हांव नांवाचो क्रिस्तांव. जेजूक परगटूंक पयली वस्त ताचो अणभव गरजेचो. सामारितान वस्तरी जॉन चॅप्टर 4 जेजूक बांयच्या कांठार मेळ्ळी. जेजूचो मोग चाखलो, अणभव घेतलो आनी मागीर सगळें बिंदूल थंय उडोवन सगळ्यांक सांगोंक गेली, येयात येयात, म्हाका जेजू मेळ्ळो. परगटणार जाली. सावलू दामास्काचे वाटेर जेजूक मेळ्ळो आनी जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत बरे खबरीचो परगटणार जालो. आनी कोरिंतकारांक बरोवन तो म्हणटा, देवाचें उतर तर हांव परगटना जाल्यार म्हजें कोटा, तो म्हजो कायदो. जेजू म्हणटलो, तूं तर म्हाका मेळ्ळा, गो, लेट पीपल सी हाव यू लीव. तूं तर म्हाका मेळ्ळा, वच, तुजें जिवीत लोकांक पळोवंक दी. आनी देखून पयली वस्त परगटणार जावंक देवाचो अणभव. दुसरी वस्त देवाचें उतर हातांत घे, वाच तें, नियाळ तें. आनी ह्या देवाच्या उतराचें बी काळजांत रिगोय. भाग्योन फ्रांसीस शावेर युनिवर्सिटीन शिकता आसतना इनस द लॉयला ताका हें उतर ताच्या काळजांत घालता. पयलो आयकता पूण बेरो जाता. पोत्तून पोत्तून सांगल्या उपरांत हें बी ताच्या काळजांत रिगता. सगळो संवसार जोडीत, आत्मो इबाडीत कित्याक उपकारता? जेन्ना काळजांत रिगलें तेन्नाच पीक दिवंक पावलें आनी भाग्योन जालो. Miracles happen when you obey the word. जेन्ना हांव वाचता, तें पाळटा, जिवितान घालता, तेन्ना अजापां घडटात. तुज्या उतराक हांव रांपोण घालता. पेद्रून म्हणलें, रांपोण घातली, मासडी पडली. आनी निमाणी वस्त आमी जायते पावटी आयकलां. उंड्याच वरवीं मनीस जियेना, देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. पूण हांव मातशें आयज पत्तें कोत्ता.
उतराच वरवीं मनीस जियेना, पूण मनशाक उंडोय जायो, जेवण खाणूय जाय. आयचे शुभ वर्तमानांत मातश्यो भिरांतीच्यो खबरो कश्यो आयकूंक येतात. संवसार काबार जाता कसो दिसता. भूक पिडा वळवळे दिसतात. आनी आयची परिस्थिती नियाळ्यार जायतीं जाणां म्हणटात, फादर संवसार काबार जातो रे. हांव नोको. पूण बाबार्थान थीर राव आनी कश्टतल्यांक आदार दी. जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिलें, पूण पयलें देवा उतराचें जेवण. आनी मागीर शीस म्हणटात तांकां धाड. ना, जेजू म्हणटात ना, उतराच वरवीं मनीस जियेना, तांकां उंडोय जायो. आनी देखून म्हणटा तुमीच तांकां कितेंय दियात. आयची परिस्थिती वेगळी. एकामेकाच्या गरजांक पावपाची, एकामेकाचें दूख आपलें करपाचें, दुबळ्यांची काकलूत करपाची, कोवीड पेशंटांक खातीर मागपाची. आनी भाशेन एकामेका सयत हुस्को दाखोवन जेजूचो बरो खबरेचो परगोटणार आनी गोवाय जावपाची. देखून भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालुया. आनी आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमकां सगळ्यांक ही कृपा मागुया. दुनिया, हांवें पवित्र स्नान घेतलां आनी पवित्र स्नान घेवन हांव तुजो जालां. तुजी खबर दुसऱ्यांक सांगूंक म्हाका शिकय. उतरांनी तशी कोन्यांनी. भाग्योन फ्रांसीस ऑफ आसिसी म्हणटालो, प्रीच द गॉस्पल एट ऑल टायम्स, बट वेन नेसेसरी यूज वर्ड्स. सगळे वेळार जेजूची बरी खबर परगट कर, पूण जाय थंयच उतरां वापर. उबी रावया आनी आमची मागणी देवा मुखार घालुया. जेजून बरी खबर परगटली. बरें कितें आसा तें आमी परगटुया. फेक न्यूज, भिरांतीची खबर, संवसार काबार जाता असलें उतर परगटता तसल्या मनशा कडेन सुत्रायेन रावंक म्हूण जेजू पुर्जेक शिडकायता. देव आमकां खास लायता असलो विचार पयस दवरुया. बरें कितें आसा, बरवंसो दिता तसले खबरेचे परगटणार जावया. हेंच करूंक जेजूचो आदार मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच लौकिकांनी बातिस्मा वरवीं फावो जाल्लें कार्य, सेवे चाकरीचें मन आपणावून आपल्या उतरांतल्यान तशेंच कोडण्यांतल्यान देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक तांकां कृपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन समाजांत येतोले वायट परिस्थितींक जाणवायेन फुडो करूंक आनी पोरजेक फावो तें बरेंपण दिवंक तांकां कृपा मागुया. जेजूची बरी खबर खरबुटपाचो वावर आमकां सगळ्यांक फावो जाल्लो आसा. दर दिसा आमकां फावो जाता त्या संदेचो उपयोग करून घडटा ते भाशेन आमच्या उतरांतल्यान, कोडणेंतल्यान आनी चालींतल्यान
दुसऱ्यांक बरे नमुने जावंक आमकां कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या धर्म प्रांतांत कांय खातीं देवाचें उतर पुरगोडपाचो वावर कोत्तात. तांचे पासत मागुया. ह्या तांच्या वावरा उदेशी जेजूचें उतर सगळ्यांक पावूंक आनी अदीक जेजूचे वळखीन आनी मोगान क्रिस्ती पोरजा वाडोवंक हो बरो वावर कोत्तेल्यांक जेजूची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमचे मागणे हें आयकून घे बापा आनी बाबार्थान मारलेलो उलो आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावभिणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मागच्याक तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर पदवेदार बापा, शासनाच्या देवा, सर्व कार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेवून तेण्यांक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसुर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उसुर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कोस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरीन जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचला. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवें आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेचाक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami houndokata, ani kashitlim bieta. Ditlit spauti, tu vojbovan Jesu, ami tuce moror porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यून सुसे, भाग्यून दोन दुतां, भाग्यून फ्रांसीस शावेर आनी स्वर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. एकली भयण म्हणटाली, फादर, म्हजो बुकोरकार तोरणे पिरायेर सोंपलो. काळजाक व्हडली दूख आसली, पूण जेन्ना हांवें बायबल वाचलो तेन्ना दूख ल्हव जाली. देवाचें उतर आमकां घोटाय दिता. देवाच्या उतरांत आमचें दूख ल्हव जाता. जेजून शिकयल्या मागण्यांत बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतलीं सुटय
आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस गाव आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राचो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. हो आसा जेजू, देवाचो पूत. तोच आमकां बरी खबर परगडटा आनी तोच जावन आसा बापाची बरी खबर. जेजू घेतिली आनी ताचे बरे खबरेची परगटणार जातीनी सगळीं आमी सभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक रुपान जेजू काळजांत घेवंक मागणें. मोगळा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना जेजू. देमुकून ओत्मीक रुपान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मी नाका जेजू. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलाय. तुजे मोगाची वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणांच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक केलींच आमकां निर्मी नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बसूया. आयज आमकां हे मीस कलांगूटचे डिनिरेंचो वडील फादर पॉली लोबो हाणें हे मीस समरमलेलें आसा. ताका हांव दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सकाळीं सकाळीं उठून तुमचे पासत ताणें हे मीस भेटयल्लें आसा. पूण ते एकटे ना. हे डिनिरेचे आनिकूय फिरगोसचे पाद्री हांगसर हाजीर आसात ताचे उद्देशी. कांदोलींचे फादर जुआंव सांतान खोलासो, नागवाचे फादर उर्बान,
नेरूलचे फादर ओलाव कायदो, पिलेनचे डेरिक फेर्नांडीस, रेस मागुसचे फादर ऑर्लांडो मार्कीस, सालिगांवचे फादर मॅथ्यू रॉड्रिगेज आणि सिकेरीचे फादर अग्नेल फेर्नांडीस. आणि तांचे बरोबर इतले वाडे, इतले लोक हांगसर हाजीर आसा. तुमकां सगल्यांक हांव वाकाणटां आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरे कडेन तुमच्यान ह्या वर्सा येवंक जावंक ना मिसांत भाग घेवच्याक, पूण तुमच्यान उमाक येवंक जाता. आतां 9 हांगसान 5 पर्यान ओ 6 पर्यान तुमच्यान हांगसर येवन उमाक घेवंक जाता आनी हे परी तुमी ताका हाजीर जावंक जातात. तर हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फादरीन हे मीस भेटयल्याक हांव तांकां वाकाणटां. दुसरी मिसां आतां हे भाशेन जातली आनी ती तुमच्यान लायव्ह पळोवंक जातात. 7 आमचे भाशेन आनी फादर रॉकलिन ते बेनावली इगोर्जेचे आनी डिनरीचे ते वडील आसात ते मीस भेटयतले. त्या उपरांत ब्लेसड सॅक्रमेंट फादर्स इंग्लीश भाशेन ती भेटयतले आनी सांगे तमीळ भाशेन आसतले मीस स्वांक. हें सगळें लायव्ह तुमच्यान पळोवंक जाता आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आनी आशिर्वाद चॅनलाचेर. बाकीचे चॅनल्स तुमकां पळोवंक गावता GCTV, CCR TV आनी दुसरी चॅनलां तुमच्यान ह्या दिसांनी हे परी सोशल मिडियाचेर सगल्यांनी मिसांत भाग घेवंक जाता. तर हांव तांकां सगल्यांक वाकाणटां, देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्यो सगळो तोकस ते घेतात, खूब वावुरतात. देवान तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो. त्याच प्रमाणे जाणी ह्या मिसान आतां वांटो घेवंक खूब तयारी केलेली आसा, कॉयर्स वाचपाक गेलेली आसा. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां आमी निमाणो आशिर्वाद घेवया. ह्या वेळार भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा खातीर आमचें मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेमून बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपल्याक कितें जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे विनवणेन मागचें. आमचे अंतरे बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगत्यां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचेय सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपला आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन जेजूची बरी खबर परगटूंक आनी ताचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco
तुझ्या बेसा